आमच्या सोसायटीक पोलीस हाऊसिंग सोसायटीक 25-26 वर्सां जाली आनीक जे इश्यूज जे आमकां भेटसायताले तितून एक इश्यू आसलो उदकाचो आनीक तो उदकाचो इश्यू सकयल लोकां पेक्षा वयर लोकांक चड आशिल्लो। त्या वेळार म्हाजो बापूय चेअरमॅन आसतना तेणी फुडाकार घेवन तेजे नंतरचो आतां आमचो चेअरमॅन शंभा देसाय आनी तुमी मोस्टली आमचे कोण सिनियर आहात ते सगळ्यांनी परत परत PWD कडेन पाठपुरावो करून हो बुस्टर पंप आमी बसोवन घेतलो। तेजे उपरांत बाबाशान जेन्ना ZP आशिल्लो तेन्ना आमी तेजे कडेन ते प्रश्न आमचे मांडले, कारण त्या वेळचो आमदार आमकां केन्ना पावलो ना, आमचे कडेन येयलो ना। सो ZP म्हणून बाबाशानाची विजीट आमची रेगुलर आमचे पुलीस कॉलनीन आसताली, आमच्या ह्या वॉर्डान आसताली। सो तेजे कडेन आमी तो मांडलो, तेणी बी आपले तर्फे PWD कडेन पाठपुरावो केलो। मागीर तो आमदार जालो, आमदार जावन परत तेणी एक पाठपुरावो करून आनी ईच्या सपोर्टान AEच्या सपोर्टान आमी हो म्हाका दिसता गेल्ल्या वर्साच्या दसऱ्याक हांगा फावंडेशन स्टोन घातलो आनी तें काम तेंचें पूर्ण जावन आज तेजें आमी उक्तावण केलां। जेन्ना हांव असेंब्ली इलेक्शनाक बसलो आनी तेजे पयलो जिल्ला 2 पाट केली, हे जिल्ला बसलो तेन्ना सावन ह्या लोकांलो डिमांड आहा ह्या उदका वयर। हिंगा ही सोसायटी घडोवन हाडल्या म्हाका 26 इयर्स जाली आनी हे 26 वर्सांक हे लोकांन वयर घरां आहाय तेणी तेंगे टेपा उदक मुट्टें केन्ना येयलें ना। तेंगेलो सदांच डिमांड आसलो हे उदका प्रॉब्लेम पयलीं सॉल्व करपाक। हे पावट देखून हांव असेंब्ली बसलो त्या दडा म्हाका तेंगे सगळ्या कसलीं कामां पेंडींग दवर पयलीं आमगे उदका प्रॉब्लेम पयलीं सॉल्व कर म्हूण सांगलेलें आनी तेका लागून हांव निवडून येतांक पयलो एक इश्यूआचेर हांवें एक भार घेयलो। आमगे दोतोर दिनेश्वर आहा तो सदां म्हजे फाटीं आहलो आनी हें इतलो कोण आमकां मुगे आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका सगळ्यान पयलो उदका प्रॉब्लेम सॉल्व जालो तो हावजींग कॉलनी पुलीस कॉलनी।